Now I would like the government to tell me whether, in spite of the government direction to the management, if the management does not honor your direction, what will you do? Speaker sir, management has already honored our direction because they had applied for closure. First of all, it is not closure of the college, it is closure of higher secondary section. They had applied for closure of higher secondary section. The Department of Education refused to give permission for closure, and closure has not been impacted. The higher secondary is operational. Therefore, government direction is already followed. That question doesn't arise. Speaker sir, the government direction is answer to question number 3AC. The direction has been to direct the college to fill the sanction strength. They have not followed your direction. This is another direction you are talking about. Speaker sir, there is not a single complaint received from the student that they have not been allowed admission in the college. If suppose the sanction strength is 200, 212 as he says. 120. 220, whatever it is. And if there are no 220 applicants. No, there are. No one has complained to the department. If they had complained to the department, I was in fact monitoring that on day-to-day basis. I was asking department whether any parent or student has come to you complaining that they are not admitting. They said nothing has come to us in writing. Only what we read is from the newspaper. Probably some students might have preferred some other colleges over than this school, higher secondary, sorry, not college, higher secondary, for admission. So the number was restricted to about 140 or 135. अर्ध झाले ते अर्ध आम कशे जातले अर्ध लोक गेले सोडून बरी कॉलेज. सर म्हजे कडेन एकूय रिटर्न कंप्लेन एकाय स्टुडंटाची ना आपल्याक एडमिशन मागला आसून दिवन ना म्हणून सांगपाक. जर आतां वर्बली स्टुडंटूच थरयता की हांगा केलें एप्लिकेशन तो थंय करता 4 जाग्यार एप्लिकेशन करता बरेचदा आनी मागीर जे तेच्या प्रिफर्ड मेळटा पळय थंय वता तो. If he is happy with that school, then I cannot force the student to come. If there is a complaint, next year सुद्धा जेन्ना आसतलें तेन्ना कोणाची कंप्लेन आसल्यार म्हाका सांग, बरोवन दी म्हणून सांग. हांव तांकां विचारतालो डेली बेसचेर. स्पीकर सर, तूं सांगता तो विशय म्हजे कडेन येतालो. चौगुले कॉलेज म्हणटा तें फूल साउथ गोवान सगळ्यात व्हडलें इन्स्टिट्यूशन म्हणून वता. चौगुले कॉलेजीन एडमिशन घेवपाक लोक मरतात. हांव चीफ मिनिस्टराचें हें कशेंच आयकून घेवपाक तयार ना की एडमिशन चौगुले कॉलेजीन घेतिल्ले लोक सोडटले आनी खंयच्या कॉलेजीन वतले म्हणून. चौगुले कॉलेज इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर एनी स्टुडंट, एस्पेशली ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ मारगांव or of anywhere in Salchet. As a first option, I myself have been a product of Chogule College. Many other MLAs here also are the product. So what I am trying to tell the minister, Speaker sir, is that एक बागरे घाल्ले आहा, बागरे थ्रू द नेट. आता जर चीफ मिनिस्टर म्हणटात की तातूंत आपल्याक हे एप्लिकेशनाच येवंक ना म्हणून तो लोकपाल घालचो पडलो इंटरनेटाचेर, कित्याक तो एडमिशन प्रोसेस इज ऑनलायन. You cannot, I cannot go and see there. There cannot be an RTI on the online admission process. So if the management is cheating, which it clearly is, what is the government doing to rein in this management? Will the chief minister again meet this trustee or what will he do? This is what I want to know. Because a fait accompli sought to be created to close down the college. In spite of the chief minister meeting him and some sort of an understanding reaching, the next day the principal has gone and given a press statement that we will still close down next year. What is the answer to this? Because sir, I am clear, Sangla, we have rejected the closure application. Therefore, as of now, permission to close down does not exist. आता काही जाण धरतूक दुसरे कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल मेथड वापरता जाल्यार ती हांव नकळो. पण म्हजे कडेन तक्रार येतकूच ह्या असल्या संदर्भात आमी एक जावंक शकता. कारण आमी जर तक्रार येवच्या पयलीं 1 मिनिट एक केलें जर तूं जाल्यार दुसऱ्यो तक्रारी येवपाक सुरू जातल्यो की सरकार चड इंटरफियर करता म्हणून. कशें कोणाचें हातून? त्यामुळे म्हाका स्पेसिफीक तक्रार येवची पडटली स्टुडंटा कडच्यान. हांव आतांच सांगता, कसलीय तक्रार येत म्हजे कडेन आयल्या अमके पयशे मागता म्हणून, आय हॅव एक्टेड ऑन इट. अमके एडमिशनाक इतले पयशे मागता डोनेशन, ताजेरूय एक्टिंग केल्लें आसा. बऱ्याचदा पेरंट कितें करता, वर्बल तक्रार घालता कारण ताका झगडीं हाजे कडेन इन्स्टिट्युशना कडेन घेवपाची नासता किंवा टिचरा कडेन घेवपाची नासता. आतां सरकाराची अडचण अशी येता
की आता म्हाका लोक खूब सांगता अमको पयशे खाता तमको पयशे खाता तमको पयशे खाता. अरे तो पयशे खाता हांव कितें करूं? कितें तरी कोणाची तरी तक्रार मेळ्ळ्या शिवाय हाऊ डू आय एक्ट ऑन इट? सम इन्सिडंट ऑर सम ओकेजन हॅज टू बी रिसिव्ड बाय मी. थोड्या वेळा म्हाका सांगचें पडटा. नांव न घालता तरी कितें तो इन्सिडंट सांग. आय वील इन्क्वायर इन टू द इन्सिडंट. सेम वे हांगा ऑनरेबल मेंबर सांगताले म्हाका कळटा. हांव ताज्या जाग्यार आशिल्लो धर तूं जाल्यार एखाद्या हाज्या पेक्षा चड नेटान तापतलो आसलो. तुज्या जाग्यार हांव आशिल्लो धर तूं जाल्यार तुज्या पेक्षा चड नेटान तापतलो आसलो. आय एग्री विथ यू. स्पीकर सर राव पूर्ण करूं दी सांगता मरे. पण शेवटी असल्यो गजाली कंप्लेनीचेरूच आमी एक्शन घेवंक शकता. कारण प्रत्येक स्कुला कितें करता आपले एक कॅटेगरी दवरता ताचे सकयल भुरग्यांक घेना एडमिशनां. आनी भुरग्यांकूय खबर आसता की अमके खरें म्हणजे अंदू चड 12वी पास जाल्या त्यामुळे रश चड आसूंक जाय आसली. सगळे कडेन भुरगे एकोमोडेट जाले. बरेच भुरगे जे पळय हांगा येताले ते आतां उदाहरण नुया म्हजे कडेन ते आयले. नुया रोजरी मरे ना पेद्रू हां कार्मेल नुया न्ही सॉरी हांगा तुजें नावेली रोजरी न्ही ते रोजरी. तांच्यांनी एक तांचे कडेन भुरगे थंयच रावत न्हू. पयलीं रोजरीचे भुरगे ह्या सायडीक येताले मडगांवान. तांचें म्हणणें जालें की आमकां थंय वचून कित्याक दिता आमी हांगाच एडमिशन घेता. दे वर रेडी. सो वेन वी परमिटेड तांचो एक क्लास वाडलो त्यामुळे हांगा डिमांड कमी जाला. जाता म्हणलें म्हूण थंय गेले ते. हांव नको कित्याक डिमांड कमी जाला. ना तें उलटें आहा. तूंय थंय हांव थंयचो म्हणून हांव मातशें चड जाणाय. प्रॉब्लेम असो आहा की चौगुले कॉलेजीन जर चान्स पडटा कोण चौगुले कॉलेज सोडना. तुमी सांगतात कितें आतां की चौगुले कॉलेजीन येवंकूच ना लोक म्हणून अर्ध जाले म्हणून. आयल्या ना सीएम 140 सीएमान आतांच सांगलां की ते 5 and 6 इयर्साच्या बोवाळान 10वी कमी जाली म्हणून. आतां ती 10वी कमी जाली. प्रॉब्लेम आसा. ना सोनसोडो लागीं आहा. ना खंय ना ना आनी तूं बी हायसर रावपाक बी शिफ्ट जावन ना. ना सोसोडो बी कांय बरें ना. ते आज चीफ मिनिस्टर जर हें सिरियसली मातशें घेता बिकॉज दीस इज द प्रिमियर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट एंड इफ यू अलाव इट टू क्लोज डावन. आज चौगुले कॉलेज फाल्यां डेपो कॉलेज बंद करतलो. तो म्हणटालो आपूण हिल्टन हॉटेल घालता म्हणटे. तूं अलाव करतलो? स्पीकर सर एक मिनिट. नहीं you are repeating your No, question. I am not again and repeating. again. I'm putting up some point to him. The chief minister Please put that. seems to be not taking me seriously on this. The issue is before he became the chief minister, he has been very clear that if the management cannot run the college, then I will take it over. The government should take it over, and I welcome that type of a stand. But now that he has become a chief minister, he seems to have changed his opinion. That is one. Okay. Number two, I would like to know that there is a student service charge. Are you aware that a student service charge is being charged to every student who takes admission in Chogule College? And if so, what is it? What is कितें? Student service charge म्हणते अप्लाय करतात. ते एक कोणाक एक 10,000 रुपया का 5,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करतात. ही कंप्लेन तुमच्या कडे आयल्या? दोन भाग आसा भितर. पयलो भाग कितें हांवें सांगलेलें कंप्लेन ऑनरेबल मिनिस्टर MLA म्हाका सांगता की हांव चीफ मिनिस्टर जावच्या आदी म्हजो स्टँड वेगळो आशिल्लो. हांवें कितें म्हणलेलें जर ते बंद करता जाल्यार सरकार ताब्यान घेवंक जाय म्हणून. ताचेर बंदूच करूं जाल्यार सरकार काय ताब्यान घेतले. म्हजो स्टँडान कांयच फरक पडून ना. अर्द बंद केले. अर्द देट इज नॉट क्लोजर. अर्द मेलो आनी फूल मेलो. मरपाक रावूंक जायना आमी. ताका वखद दिवपाक जाय. अर्दो मेलो आनी फूल मेलो हाजे भितर 5ाचो फरक आहा. 5ाचो फरक आहा. पूर्ण मेलो जर तूं 302 सेक्शन लागता. अर्दो मेलो जाल्यार 307 सेक्शन लागता. एज्युकेशनान स्पीकर सर एज्युकेशनान खंयचे सेक्शन लागता ते दुसरें. हो मनीस न्ही. स्पीकर सर म्हजे आन्सर दिलेत ना. नहीं you are repeating the same question again which he has already answered. सर्विस चार्ज म्हणटा दिलेत ना तुम्ही. स्पीकर सर म्हाका ताणें सुभाष फळदेसाय I will immediately follow the procedure and take action. I will follow the procedure because in this matters I have to ask explanation from the management. तू म्हाका आतां हाडून दी. You need not even complain because this is recorded in the house. Yes. But give me paper. Yes. Give me paper where they have charged. Or if you can't get a paper, please give it in writing to me. I will act on that. Specific in your complaints. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर चौगुले कॉलेज म्हणटी एक पयली सामकी सगळ्यांत पयलींची कॉलेज आनी थंय जर हायर सेकंडरी हांवूय त्या हायर सेकंडरींतल्यान शिकलां कॉलेजींत शिकलां आनी अशी एक प्रिमियर कॉलेज जावं हायर सेकंडरी बंद पडप बरोबर न्ही गोंयच्या एज्युकेशन सिस्टमाच्या कोतान. म्हणूनच जर आयज ताची स्ट्रेंथ 50% सकयल आयले जर जायत जाल्यार ताची कारणां वेदर
college जावं higher secondary management is adopting any mechanism so as to close down करपा खातीर स्ट्रेंथ कमी करतात. एक दुसरी गजाल दुसरी आसा की आज ती कमी जाला बिकॉज ऑफ इनसेक्युरिटी. भुरग्यांक दिसतालें एडमिशन घेतले नंतर आपूण सेक्युअर जातलो, फुडल्या वर्साक 12वेक ती चालू उरतली काय ना हाचे खातीर एडमिशन क्लोज जाल्ले आसात. हाचेर आनी ते मॅनेजमेंट वारंवार जेन्ना पळय प्रेसाक वचून सांगता की आमी फुडल्या वर्साक बंद करतले, हाचेर सरकारान कितें तरी निश्चित धोरण घेवपाक जाय आनी सांगपाक जाय की एट एनी कॉस्ट जर बंद केली जर जाय सरकार ताब्यान घेवन ती चलयतले आनी भुरग्यांचो फ्युचर वगडावचो ना. सरकारान एक पयलींच सांगला की जर तांच्यांनी चलयली ना जाल्यार गव्हर्नमेंट वील टेक ओवर एंड स्टार्ट. पण कशा प्रश्न तुवें जो सांगलो पळय तें बरोबर सांगलें. बरी खानावळ जर तूं ती गार्बेज ट्रीट करता जे सायडीक आसत जाल्यार जेवपाक कोण वचना. सेम प्रॉब्लेम थंय जाला. ते मॅनेजमेंट परते परते डिक्लरेशन करता, प्रिन्सिपल डिक्लरेशन करता आनी मिडियान भितर प्रचंड ताजेर स्पेक्युलेशन केलें वता. त्यामुळे स्टुडंट कितें म्हणटा की जर आपल्याक ते मेळना जख मरे हांगा मेळ्ळें मरे आपूण थंय वता. सो आय एग्री विथ दॅट. वन मिनिट कोणे तरी ह्या संदर्भान एक तक्रार जर भुरग्या कडच्यान आयिल्ली जाल्यार वी वूड हॅव फोर्स देम टू टेक द 3rd डिव्हिजन ऑल्सो. इट इज डिव्हिजन, ही हॅज नॉट क्लोज डावन. 1 डिव्हिजन, 2 डिव्हिजन, 3 डिव्हिजन. जी डिव्हिजन्स आसा पळय 4 डिव्हिजन आशिल्ली तातली भितरली 3 डिव्हिजनां सादारणपणे घेतला. एक डिव्हिजनचे कमी पडला, एक 1.5. पण अर्ध जाला. वॉट एवर इट इज, वॉट आय एम सेईंग दॅट सेक्शन बंद जावन ना. 4 क्लासरूम आशिल्ले जाल्यार तातले 3 क्लासरूम भरल्या. त्यामुळे आय कॅनॉट टेक एक्शन ऑन हिम बिकॉज हीज लॉजीक इज दॅट स्टुडंट्स हॅव नॉट कम. मे बी देर इज एन डिस्करेजमेंट. डिस्करेज करता आसतना कितें तो सर्वीस टॅक्स कितें लायला म्हणटा थंय तक्रार म्हाका ताणें सुद्दां दिली. आतां हांव इंटरनेटाचेर ऑनलायन एडमिशन तें ताजेर थंय बरयल्लें आहा यू एडमीट युअर सेल्फ एट युअर ओन रिस्क. ऑनलायनाचेर प्रिंट आउट काड किंवा कितें तरी प्रिंट आउट काडून आतांच दिता तुका. बट दॅट इज नॉट द इश्यू. स्पीकर सर आतां ताणें बी म्हणलां तें की एक भागरें घाला की बंद पडटा म्हणटना दे आर कमर्शियलायझींग देअर फॅसिलिटी. तुका सांगलें ना कितें आहा पळय स्पीकर सर ताका एक ग्राउंड आहा. ग्राउंड घेवपाक तुवें कोमुंदाची जमीन एक्वायर करून दिली तांकां. ग्राउंड जो जाला तो चर्चिल बिर्चिल फुटबॉल टिमीक खेळपाक दितात. थंयचे भुरग्यांक दे हॅव टू पे टू एंटर देर. सो वॉट इज दीस? इज द गव्हर्मेंट अलाविंग कमर्शियलायझेशन? यू आन्सर अस ऑन दीस. स्पीकर सर जी फॅसिलिटी सरकारी पयशांच्यान किंवा सरकारी मदतींच्यान निर्माण जाल्या ती प्रायवेटायज करपाक इंडिपेंडंटली गव्हर्मेंट दिवचें ना. हें हांवें पयलीं सांगलां. चालू आहा. तुका आतां नेट्टा नांव हाडूंक जाय, चालू आसा मुठी बिठी मारून सांगूंक जाय जाल्यार तो सांगता. सांग कशें सांग तूं. म्हाका दिसता शब्द क्लियर आसा न्हय की हांवें प्रायवेटायज करपाक परमिशन दिवंक ना. एज ऑफ नाव दे हॅव नॉट इवन एप्लायड टू मी for second closure. We have refused the permission. Speaker sir, they are illegally doing it. No. They will not apply to you. Why? Speaker sir, हो जो विषय जेन्ना जातालो तेन्ना ह्या हाऊसांतले खुबशे मेंबर म्हणटाले की मनोहर पर्रीकर ऑनरेबल सीएम इज हँड इन ग्लोव्स विथ द मॅनेजमेंट. पण तरी आसतना सीएमाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय ताणें तें इन्स्टिट्यूशन बंद पडपाक दिलें ना. टफ स्टँड घेतलो आनी भुरग्यांचें भवितव्य आसा तें उज्वल केलें. स्पीकर सर सगळेच प्रश्न ताणें जो एक आनीक केले की प्रायवेट घरान फाल्यां विजयान म्हाका आपयलो ताजे घर वचपाचो. ताजें घर प्रायवेटूच. त्यामुळे प्रायवेट घरान वचपाक म्हाका म्हजो प्रॉब्लेम सिंपल आशिल्लो. भुरग्यांचो प्रश्न कोर्टान झगडी केल्या शिवाय जर मेकळो जाता जाल्यार जावनी म्हणून हांव जेन्ना म्हाका मेळपाचें आमंत्रण आयलें हांव मेळ्ळो. तांचे कडेन उलयलो शाळा चालू दवरा म्हणून. त्या प्रमाणे शाळा तांच्यान चालू दवरली. तो सांगता अशी थोडी काही गजाली मॅन्युप्युलेशन काही आवाज हे बी केला आसत. ते गजालीच्या संदर्भात म्हाका डिटेल मेळत धर तूं जाल्यार हांव ते फायंड आउट करता. पण एक गजाल लक्षांत धरा की सरकारी पयशांच्यान निर्माण जाल्ली सुविधा ही म्हणजे तांकां जर तूं एडिशनली कितें प्रायवेट करपाचें जाल्यार करूं न्ही. पण तातूंतच्यान हें करपाक सरकार ती सुविधा वापरपाक दिवचो ना. इतलें हांव तुका गिविंग यू व्हेरी क्लियर. आतां चालू आसा ताजेर कितें कर न्ही तूं. तें परमिशन तूं दिना. आय एग्री विथ यू ऑन दॅट. आतां तें इट इज ऑलरेडी कमर्शियलायज. वॉट डू यू डू अबाउट इट? आय विल डू एवरीथींग. तूं प्रेस स्टेटमेंट दिवपाचो दर दिसा फाटल्यान थारायतलो. बरें जाल तूं कर. प्रेस स्टेटमेंट बंद करुया. चल मागीर हांव करता कितें करता.